एकली मालगडी स्त्री इगर्जेन येऊन मस्त काम करताली. सगळी इगर्जेचे काम करताना फादऱ्या बाकी खुशी एक इगर्ज सांभाळची मनीस आसा म्हणून. आणि त्या इगर्जेक गवळीक बेटेक गवळी बाप आयलो आणि अशें फादऱ्या बान तिका तिची वळख करून दिली. इगर्जेन भारी सेवा दिता, ती काम हांगासर करता म्हणून. आणि तो वळ बीस साहेबा कडेन ती म्हणाली, फादर हर एक दीस आयतार जाल्लो जाल्यार भारी बरें, कित्याक म्हजी सेवा हांव आयताराचें करता आणि म्हाका हांगासर सेवा दिवंक भारी खुशी. आणि त्या बिस्पान तिच्याकडे सवाल केले, तुझ्या घरा कोण आसात? आणि तो वळती म्हणाली, म्हजी सासूमाई घरा आसा. तर सगळो दीस तू हांगा रावन इगर्जेचें काम करन, थंयसर सासूमाईंची जतन घेवंक कोणी ना जाल्यार तुज्या कामाक अर्थ कितें? गो होम अँड सी युअर मदर इन लॉ. मस्तपणे आमी चिंता इगर्जेंत आसले माझे पोरा पडल्या तक्षणा हांव भाग्यवंत मनीस. म्हजो वेळ इतर जाग्यार दाखयल्या तक्षणा भाग्यवंत जायना. त्या पवित्रायेंत म्हजें जिवीत हांवें पवित्र करूंक हें जावन आसा. तुका आनी म्हाका देवान दिवचो तो उलो.